मालाकीच्या पुस्तकांतले वाचप. पळया, म्हाका एक वाट तयार करूंक हांव म्हज्या दुतांक धाडटलो आनी तुमी स्वतात तो सोमी अवचित आपल्या मंदिरांत येतलो. तुमी अत्रेकतात तो कराराचो दूत येतलो म्हणटा दळबरांचो सर्वेस्पोर. ताच्या येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकत? तो प्रत्यक्ष जाताना कोणाच्यान उबो रावूंक जायत? कित्याक तो सोनाराच्या उज्या सारको, दोबियाच्या कारा सारको, रुपे नितळ आनी निर्मळ करतल्या सोनारा भाशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीच्या पुतांक तो नितळ करतलो, रुपया आनी भांगारा परी तो तांकां निर्मळ करतलो. तेन्ना प्रामाणीकपणी सर्वेस्पराक बेठवण्यो करूंक तांच्यान जातालें. जशे आदल्या काळार पुर्विल्ल्या वर्सांनी जुदाच्यो आनी जेरुसलेमाच्यो बेठवण्यो सर्वेस्पराक मानतल्यो, तशे आतां त्यो ताका मानतल्यो. देवाचे उतार हे. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. आनी आतां भुरगीं रक्तामासाच्या सैमाची जावन नासता, जेजू ह्या मनशा सैमाचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मोरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मोरणान ताणें पाडाव केलो. अशे मोरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणी भर गुलामपणांत जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो अब्राहमाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सकटांत ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांन पातकांचे बोक्साने जोडचे खातीर देवाचे सेवेंत काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ याजक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसल्या कश्टां वरवीं देवान ताका पयलेंच पारखिलो. देखून आतां ताळणेंत सांपडलेल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार तिच्या अशुद्धपणाचे दीस काबार जावन तिने नितळ जावचो दीस आयलो. देखून ताणें बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो. प्रथम जल्मल्लो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय. अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळकाक ताणें देवाक भेटोवंक जाय आसलो. त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांतच फर्मायलेल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्या पिलां ताणें बलिदान भेटोवंक जाय आसलें. त्या वेळार सिमियोन नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. नितीवंत आनी देव भिरांतीचो मनीस तो. इस्रायेलाचे उदारगतीची तो वाट पळोवन आसलो आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मरचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें. आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा खाल तो देवाळाक आयलोलो. नियमशास्त्राची रीत पाळूंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडून आयलेल्या वेळार सिमियोन त्या बाळकाक हातांत घेतलो आनी देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, सर्वेस्परा, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वसोंक दी, कित्याक तुजी बासावणी तुवें पाळली. म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली. सर्व परजां मुखार तुवें तयार केल्ली. दिवो अणभवर्त्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची. सिमियोन बाळका विशांत सांगलेल्यो संगती आयकून ताची आवय बापूय विस्मीत जाली. तवळ सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताचे आवयक मोरयेक ताणें म्हणलें, पळय, देवान ह्या बाळकाक मनशांनी तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीचे तालवारी बरी तुजें काळीज पापसितलें. हो बाळक इस्रायेलांत साबारांक पडोवंक आनी साबारांक उठोवंक कारण जातलो. हे वरवीं साबाराच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिन्नां भायर पडटलीं. थंय अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली. ती अशेर खुळयेची धूव पानवेलीची. ती आतां चड उतार प्रायेची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय.
देवाळ सोडनो ती भायर वसा नातली. दीस रात उपासाने मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घा दिवंक लागली आणि जेरुसलेमाचे सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सोमेस्ता लागीं बाळका विशयांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें ते सक्कड ताणे कर्ण जाताच गालिलेयांतल्या आपल्या नजरेत शहराक ती फाटी आयली. भुरगो वाडोन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचे उतार हे.